हांव रावता सावयवेऱ्या आनी हांव PFN एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून काम करता। हांगा आमची स्कीम आहा ती एनिमल बर्थ कंट्रोल आमी चड पळयता आनी एनिमल रेस्क्यू। म्हटल्यार हांगासर एनिमल जे रेस्क्यू म्हटल्यार म्हणजे कितें आसता, जे कोणी आमकां कंप्लेन करून कितें सांगता, म्हटल्यार मॅगेट म्हणून खंय आहा, फ्रॅक्चर केसीस आसल्यो, तो आमची गाडी वयता, पिकअप करता ताका, हांगा हाडटा, आमचो डॉक्टर आहा चॅक करता। सपोज ताका मेडिकेशन कितें जाय जाल्यार ताका आमी हांगा दवरिता, ट्रिटमेंट करता आनी ज्या जाग्यार आमी हाडटा पळय ताका त्याच जाग्यार व्हरून परतून ताका रिलीज करता, जेन्ना फूल हील जालो म्हणटकूच। आनी सेकेंड आमी हे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हांगा PFN चालू आहा, तो म्हटल्यार तितून 6 पंचायती आहा आनी 1 म्युनिसिपालिटी। एक वेऱ्या वागोडमे पंचायत आहा, सेकेंड वळवय आहा, थर्ड बेतके खांडोळ आहा, फोर्थ वेलिंग पिरोड, केरी वागोडमे, मागीर PMC फोंडा म्युनिसिपल कावन्सील आनी टोळ्या, ह्यो अश्यो पंचायतीन आहा। तितून आमी स्टेरिलायझेशन प्रोग्राम करता। स्टेरिलायझेशन म्हटल्यार थंयसून पेटे हाडटा, हांगासर हाडटा आनी प्लॅनिंग फुडलो म्हटल्यार पॉप्युलेशन वाडोवंक जायना म्हणून तेंचें स्टेरिलायझेशन करता। सो ज्यो रेबीज केसी पळय फाटल्या दिसांनी घडटाल्यो त्यो आतां त्यो कमी जावपाक लागून तुमी कितें प्रयत्न केले? हां, सेकेंड न्ही आमी हांगा हाडटा पळय न्हू पेट्यांक, तेन्नाच आमी तांकां प्लस रेबीज वॅक्सिनेशन करूनच सोडटा। सो तांकां कितें मागीर परतून कित्याक परतून वचोन रेबीजाचें हें कांय जावंक जायना म्हणून तेन्नाच तांकां सोमतें रेबीज वॅक्सिनेशन दिता आमी आनी परतून त्याच जाग्यार रिलीज करता। सो बिसायड स्ट्रे डॉग्स प्रायवेट अशे लोक तुमचे कडेन आतां कितले अशे पोसपी आहा पाळीव जनावर? पाळीव जनावर अशे फोंडान म्हटल्यार आसतले एक 400-500 सुमार लोक आसतले, मोर दॅन दॅट वचपाक शकता। सारकें एक्झॅक्ट नंबर असो सांगूंक शकना, कित्याक आमकां एकदां केसीस तशें जाता की एक दीस आसल्यार आसता, एक दीस नासल्यारूय जाता प्रायवेट, पूण आमचे डेली स्ट्रे डॉग्सांचें ऑपरेशन हांगा चालू आसता। जावं खंय कोणी कंप्लेन दिली, इवन ओनर डॉग सुद्दां आमी कंप्लेन दिवपाक सोदता कोणी, म्हटल्यार खंय पेटो आसा सपोज, ते ओनर डॉग आसता पूण तो ओनराक हँडल करूंक गावना, म्हटल्यार तो ताका बायट करपाक येता, तेन्ना ते आमकां कॉल करता, तेन्ना आमी थंय वयता, रेस्क्यू करता त्या पेट्याक, कितें जालें तो पळयता आनी थंयसून ताका हाडटा हांगासर आनी तेजो ट्रिटमेंट करता। 3 दिसांनी सोडिना, चड दीस उरता, म्हटल्यार जो पर्यंत तेजो घावो हील जायना, स्टिचीस सारके क्लियर जायना, तो पर्यंत आमी तांकां हांगा केजीनी दवरता। तांकां डेली एंटीबायोटीक पेन किलर इंजेक्शनां आसता ती दिवची पडटा। तेच अर्दे हांगासर स्ट्रे डॉग्स मॅगेट म्हणून आनी कसले म्हटल्यार फ्रॅक्चर केसीसो आसता, सद्याक फ्रॅक्चर केसीस ना, मॅगेट म्हणून केसीस जे स्ट्रे डॉग्स आहा तांकां हांगा हाडून दवरून ट्रिटमेंट करता। ते घावो हील जालो म्हणटकूच तांकां परतून व्हरून त्या जाग्या वयल्यान पिकअप करता, त्याच जाग्यार व्हरून परतून रिलीज करता।